The Goa Pradesh Mahila Congress is hurt by the statements made by our own most senior Congress leader and the ex-CM of Goa, that is Pratap Singh Rane. We know that it was not fair on Mr. Senior Rane's part to make such a harsh statement, more so by ignoring the dignity of labor. See, this is the difference. There should be some respect. There should be something called dignity of labor. कोण झाडू मारता तो आपल्या पोटाक लागून झाडू मारता आणि रेस्पेतान जोडटा. कोणाक जाय टॉयलेट दिवपाक तो रेस्पेतान आपले टॉयलेट दिता जोडटा. कोणाक बरें दिसना आपल्या बायल भुरग्यांक सोडून थंय वचून 2-2 वर्सां काम करपाक. आमकां दिसता खंय तरी आमी काँग्रेस सरकार जेन्ना आशिल्ले तेन्ना खंय तरी आमी जनरेट करपाक पावना एम्प्लॉयमेंट ह्या लोकां खातीर आनी पोटा खातीर भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपा खातीर वेलबिंग करपा खातीर हे गेल्ले आसा. So whatever Mr. Rane, the senior most leader, has made that harsh statement, I think it should be treated as his personal stand and it should not be treated as a party stand. छोटी बडी बात जातली पूण हांव सांगूंक सोदता आमचे मोस्ट सिनियर बाब राणेक जो 18 वर्सां CM आशिल्लो. सर, with all humility, I do respect you, we do respect you, but we request you, humbly request you, to please admit your mistake. Please admit your mistake and come out and apology माग गोंयकारां कडेन. अपॉलॉजी माग जे लोक फक्त गोंयकारच न्ही, सबंद आमचे देशाचे लोक जे भायर फॉरेन कंट्रींतनी कामाक आसा, आपल्या बायल भुरग्यांक सोडून पोटाक लागून गेल्ले आसा तांकां. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी निश्चित करता calls flag hosting which will be taking place on 15 August on the day of independence by the speaker. गव्हर्नराक ऑथॉरिटी असलेली फ्लॅग हॉस्टिंग करपाक अप टू 1973 पर्यंत आनी तेन्ना खंयचे चीफ मिनिस्टराक ह्या बाकीच्यांक कोणाक ऑथॉरिटी नासली. बट लेटर इन 1974 our late Prime Minister Indira Gandhi ji gave the CM of the respective state the opportunity to hoist the flag. How speaker can hoist the national flag on Independence Day? कित्याक ते जे फंक्शन आसा हे गव्हर्मेंट फंक्शन आसा and speaker is not a part of the government. Speaker by doing this जर त्याने फ्लॅग हॉस्टिंग केलें जाल्यार ही इज गोइंग टू disgrade the office of speaker by showing partiality towards the government. आणि CMाक कितलेशे ऑप्शन असलेले, कितलेशे ऑप्शन असे असलेले की तेजे कितलेशे बाकीचे कलिग्स आसा मिनिस्ट्रीन, तेजे वांगडचे लोक आसा, तांकां कोणाक ताणें ती ऑथॉरिटी दिवंक शकतालो, अपॉयंट करूंक शकतालो. CMाक अशें दिसपाक येता कितें आमचो जो गोंयचो CM आसा ताका कोणाचेर हेंचेर विश्वास ना काय म्हणून, जे ताणें स्पिकरा कडेन ही ऑथॉरिटी दिल्लेली आसा. परत अशें दिसपाक येता कितें कितलेशे तेजे 3-4 कोलिशन पार्टनर आसा. लास्ट टायम जेन्ना तो USA गेलोलो तेन्ना 3 मेंबराची टीम काडलेली टू रन दीस. आयज तांकांच खंय तरी हे फ्लॅग हॉस्टिंग करपाक लागून दिवंक शकनासलो. समज जर स्पिकरान जर हो फ्लॅग हॉस्ट केलो 15 तारखेक ऑगस्टाच्या इंडिपेंडन्स दिसा, जाल्यार ही आमची एक हिस्ट्री जावन पडटली आख्ख्या देशान. गव्हर्नरान इंटरफियर जावचें आनी जो स्पिकर जो फ्लॅग हॉस्टिंग करपाचो आसा तो स्टॉप करून स्वता गव्हर्नरान तरी ते दीस तो फ्लॅग हॉस्ट करचो. परत CM आयज USA गेल्लो आसा. बट आयज जेन्ना ताणें वयताना जे हँड ओवर करपाचो आसलेलो चार्ज ताणें कोणाकूच दिल्लो ना. आयज ताणें चार्ज दिना. लास्ट टायम तरी वयताना ताणें 1-3 मेंबराचो टीम काडून ताणें चार्ज दिवन गेल्लो.